question is 15 वर्ष आता जाली प्रश्न विचारता 15 वर्ष जाली ह्यो लायट्यो ज्यो गायल्ले नावेली नावेली आमचो एक सुंदर आमगेली मतदारसंघ ह्यो ट्रॅफिक लायट वयल्यो अंडरग्राउंड हे आतां परतून हांवें 10 वर्सांनी स्टार्ट केलां म्हणटकीर ह्यो परतून केन्ना घातले तुमी ओके कित्याक मुखेलमंत्र्यान तुमी न्हू सुर्गेस गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. स्पीकर सर, जे नावेली जंक्शनाचे जे उलयता विच इज एन नॅशनल हायवे 66 ह्या रस्त्या वयले ते उलयता तांच्यांनी सिग्नल घातलेले बरोबर आसा. ताज्या उपरांत तो रस्तो वायडनींग जालो जशें ते म्हणटा थंयसरली भुरग्यांची स्ट्रेंथ वाडली थंयसरली लोकेलिटी ती वाडली थंय जंक्शन म्हाका दिसता हो तांचो हे मॅप रिगार्डींग दीस. ओके, हायर सेकंडरी स्टार्ट जाली, कॉलेज स्टार्ट जाली, ट्राफीक सर्क्युलेशन सगळें वाडलें, रोड वाडोवचो पडलो, तांच्यांनी सिग्नल घातले ते काडचें पडलें. काडचें पडल्या उपरांत हो प्रोसेस जो आसा परत 2014तल्यान सुरू जाला. तांचें म्हणणें बरोबर आसा, थोडोसो उशीर जालो हें हांव मान्य करता. 2014च्या उपरांत आतां लास्ट लेटर जें आसा 7/9/2018 तांच्यांनी एडिशनल कलेक्टराक लेटर धाडलां ऑलरेडी एप्रूव करून दी म्हणून. तें लेटर जाल्या उपरांत हांवें आज PWD कडेन फॉलोअप घेतला. तुमकां सांगता हांव, म्हाका तांच्यांनी म्हणजे 2 ते 3 म्हयन्या भितर सांगलां, पण हांव तुमकां सांगता म्हणजे हो म्हयनो जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबरान आमी तुमच्या ट्राफीक सिग्नलाचें इनॉग्रेशन करुया दोगूय मेळोन. Speaker sir, I'll be very, very grateful to you. Now there are 2 junctions there within 100 meters. आणि हांगा जो ड्रॉइंग दिला थिंगा रस्ते रुंद जाले न्हय, रस्ते रुंद हांवें केल्ले तेन्ना तेजे फाटल्यान बिकॉज देर इज अंडरग्राउंड पॅसेज. ती अंडरग्राउंड पॅसेज यू कॅनॉट एक्सपांड इट. इट इज देर एट द सेम. आय हॅड मेड अ बास बे दॅट इज ऑल्सो एज इट इज. कांय चेंज जालें ना. एक स्क्वेअर इंच देखून रस्ते चेंज जाले नाय. थिंगा एरकोणी जाले आसतले. आमचो ऑपोजिशन लिडर जाणा थिंगा रस्ते आहाय तशे आहाय. इगोर्जन आमकां एक्स्ट्रा दिले. मडगांव बायपास जो आहा पळय न्ही, मडगांव बायपास सुरू करता सो दॅट तुमचें ट्राफीक सर्क्युलेशन थंयचें बरेंच कमी जातलें. तो बायपास जाल्या उपरांत तरी सुद्दां म्हाका दिसता आमी नोव्हेंबर पर्यंत हे तुमचो सगळो ऑलरेडी प्लॅन हे ते सगळें रेडी जालां. नोव्हेंबर एंडींग पर्यंत आमी इनॉग्रेशन करुया. रिजनलाकूय आफया वेळ पडलो. Only one. I'm very happy. I'm very grateful. हय.